Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. आम्ही सुरुवात एक मागणे करूया. अर्गा तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर, आणि जी आमची भाव भयणां हिंगासर एकटवल्या तुजें उतर आयकोंक, कित्याक ह्या उतरांतल्यानच आमकां भावार्थ येता, आनी तो भावार्थ आमकां एकदां आयकून येयना, पूण परतून परतून तुज्या उतरांतल्यान आमकां भावार्थ येता. हें उतर आमकां भोव गरजेचें, आनी हो भावार्थूय तुजें एक फुकट देणें आमकां तुवें दिल्लें आसा, कित्याक तो भावार्थ येता तुज्या उतरांतल्यान. तेच भशेन आमी जाणा भिरांतूय आमकां येता उतरांतल्यान. तें उतर म्हणल्यार संवसाराचें उतर, पूण जेन्ना आमी थीर रावता ह्या उतराचेर आमकां भावार्थ येता, देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. ही जोण एक भाव भयण हिंगासर एकठांय जाल्या, तुवें तांकां जोण एकल्यान तांच्या नांवान तुवें आपयल्या तुजें उतर आयकूंक, कित्याक ह्या तुजें उतर म्हणटा तुमी सोत जाणां जातलीं आनी सोत तुमकां सुटका दितले. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, आनी ह्या शिकोवणेन तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदताय तें तूं एकदम सोंपें केलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी जें एक उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरता तें उतर जावन तुजें दोनया, तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं तें सील कोत्ताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका वाखाणटा, कित्याक तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिलाय. आमकां सगळ्या बेसांवांनी ऑलरेडी तुवें आमकां भरलेलीं आहाय, पूण कांय कारणांक लागून हें जें आमी आशिर्वादीक ऑलरेडी तुवें आमकां केलाय तो आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितान आजून पासून अणभवंक ना. पूण तुजें उतर म्हणटा म्हूण आमी तें सोत मानता, कित्याक भावार्थ म्हटल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें, आमकां कितें दिसती पडटा तें न्हू, पूण आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें तुज्या उतरा प्रमाणें. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. आनी हें शिकोवन जी तूं आमकां शिकयतलोय त्या शिकोवणेन तूं आमकां खूब प्रॅक्टिकल उदाहरणां दाखयताय, आनी तुवें ही शिकोवन एकदम सोंपी केल्याय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. कोण आहा सगलीं ब्लेस्ड, आशिर्वादीक, सगळे आशिर्वादीक. सिस्टर तूं कशी आहाय? बरें आहा, ब्लेस्ड, आशिर्वादीक म्हणपाक जाय. प्रेज गॉड. आमी सगलीं कितें आहा? आशिर्वादीक आहा. पूण आमी जरी तर सोत मानता की देवान आमकां आशिर्वादीक केल्या, तेन्नाच आमी तें उतर आमच्या तोंडांतसून भायर काडटलीं. आतां आमी सोत मानिना जाल्यार आमी तें उतर उलयतलीं, आमी आशिर्वादीक म्हणटलीं, पूण हें सोत पयलें आमकां खबर आसपाक जाय न्हू. हें सोत पयलें आमकां कळीत जावपाक जाय. हें सोत आमकां कळीत जाता देवाच्या उतरांतल्यान, तेन्नाच आमकां कळटा की आमी देवान जी कितें बासावणी बरयल्ली आहा त्या बासावणेन देव आमच्या बद्दल कितें म्हणटा, आमकां तो कशे भाशेन ताका जाय, आमी त्या उतरांतल्यान कसो आमकां भावार्थ येयल्लो जाय, ते सगळे तेजें जें कितें इन्स्ट्रक्शन आहा, जें कितें तेजे उतरांतल्यान तो आमचे कडेन सांगोंक सोदता, ते तर उतराक आमी टायम दिलो जाल्यारच त्या उतरांतल्यान आमकां कळीत जाता न्हू, तेजी आज्ञा आमकां कळीत जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. सो आतां आमच्या जिवितान न्हू जायत्यो परिस्थिती आहा. कोणाक एक दोतोराचो रिपोर्ट आहा, कोणाक कामार त्रास जाता, कोणाक घरांतली खूब शांती ना, घरान सुसेग ना. पूण येदे वखदार आमी कितें करता? आमी कशीं आसपाक जाय? त्या सिट्युएशनान आमी कशीं आसपाक जाय? कोणाक खबर आहा? शांतीन रावंक जाय. पूण ही शांती आमकां कशी येता? आतां संवसाराची शांती आमकां संवसारा कडसून येता, देवाची शांती आमकां देवाच्या उतरांतल्यान येता. पूण ही शांतीन तर आमी रावंक सोदता, देवाची शांती तर आमकां जाय जाल्यार ती उतरांतल्यानूच आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. आतां हांवें म्हटल्यार न्हू सिट्युएशन आहा, दोतोराचो रिपोर्ट आहा, वो कितें रिजन आहा आमच्या जिवितान, परिस्थिती कसली तरी परिस्थिती आहा, पूण त्या परिस्थितीन आमी अशी म्हटल्यार कशी आसपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें? आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. संतोष भरीत म्हटल्यार कितें?
जॉय, जॉयफुल, जॉय आसपाक जाय आमकां, संतोष भरीत. आमी आसता काय संतोष भरीत? आसता आमी संतोष भरीत? केन्ना आसता केन्ना आसयना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. पूण आमी आसवना. कित्याक? एक म्हटल्यार आमकां म्हणून येता आमच्यान की आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना. देवाचें उतर आमी नको. ना जाल्यार आमकां हें दिसता आसतलें की देवाचें उतर खबर आहा, पूण आतां आमकां संय जाल्ली आहा एक की प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. ही परिस्थिती जी येयल्या त्या परिस्थितीचेरूच आमी आमचें दान मन दवरलां. प्रेज गॉड. आमचें दान मन परिस्थितीचेर आहा. आतां दोतोरान रिपोर्ट दिला, आमच्या मनान कितें चिंतना घडटा? कितें चिंतना घडयता आमी? बरी चिंतना आमी घडयता दोतोराच्या रिपोर्टा प्रमाणे? पूण कोणाक तरी इजी त्या रिपोर्ट दिला तितून खुशाल संतोष भरीत आसपाक? कोणाक तरी जाता संतोष भरीत आसूंक? कोणाक जाता काय? फकत जी कोण देवाचें उतर जाणा, देवाचें सत जाणा, देवाच्या उतरान देव कितें म्हणटा, तुमी संतोष भरीत आसपाक जाय. आसपाक जाय म्हणटा. कितून आसपाक जाय? जेन्ना परिस्थिती येता. एके भाशेची परिस्थिती न्हू, जायते भाशेची परिस्थिती येतली म्हणटा, पूण आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. आतां हो संतोष म्हटल्यार कितें? संतोष म्हटल्यार कितें? कोणाक खबर आहा? संतोष, what is the meaning of joy? कोणाक खबर आहा? स्टार्टिंग ते एंड पासून एंड. Praise God. That is patience. Huh? Satisfaction. Okay. Anybody else? You okay with Konkani? Joy. See, joy is like end result. Okay. Praise God. Joy is knowing the end result at the beginning. पूण आतां आमची परिस्थिती अशी येयल्या, आमी सगळे वजें आमचे तकलेर घेवन भोंवता न्हू, आनी कशें आमी मानून घेतली जॉय इज नोईंग द एंड रिजल्ट एट द बिगिनींग म्हणून? आतां ही देवाची बासावणी आहा, त्या बासावणी आमी मानून घेता, आमकां त्या टायमार दिसती पडना, आमची परिस्थिती दिसती पडटा. उदाहरण घेवया. जो कोण एकलो आतां दोतोराचो रिपोर्टूच घेवया. दोतोराचो रिपोर्ट आहा, त्या मनशाक देवाचें उतर ना, पूण आतां देवाच्या उतराची ताका सजमणी येयल्या. आतां दोतोराचो रिपोर्ट आहा आनी देवाचो रिपोर्ट आहा. देवाचो रिपोर्ट कितें म्हणटा? देवाचो रिपोर्ट कितें म्हणटा? According to 1 Peter 2:24, it says, by the stripes and wounds of Jesus, you are healed. Does it say you are going to be healed? What it says? You are healed. Now you have this promise. ही बासावणी आमकां हा. 1 Peter 2:24 म्हणटा, जेजून आपले कुडीन आमचे पातकां उबारून घेतली, पातकाक पाठ केली, कित्याक देवाक आमी मानव नासली. कित्याक देवाक मानव नासली? जेन्ना आदाम आनी एवेन देवाच्या उतराची आज्ञा मानून घेवंक ना, ती आज्ञा तेंच्यांनी सांबाळूंक ना, तेन्ना कितें जालें? आमी पातक भितर सरले. तेच्या पयलीं ती कशी आसली? आदाम आनी एव ती कशी आसली? ती देवाक मेवताली, देवा बरी टायम सादताली, पूण जेन्ना तेंच्यांनी ती आज्ञा सांबाळूंक ना, पातकान आमी भितर सरली. आनी आमी आतां आदाम आनी एवे फाटले आमी न्हू, मनशां कुळा सगळी जी मनशां आहा ती आदाम आनी एवे फाटल्यान येयल्या. सो आमी त्या पातका सैमाची जल्मल्यान. समजता? जेन्ना आमी आवयच्या कुशव्यांसून जल्म घेतला, आमी पातक्या सैमाची जल्मल्या. प्रेज गॉड. समजता? सिस्टर, यू कॅन अंडरस्टँड? प्रेज गॉड. ओके. So now we have taken the example of 1 Peter 2:24. We just took an example so that we are taking the example of doctor's report. आमी दोतोराचो रिपोर्ट दोतोर आमकां दिता तो आसा आनी देवाचें उतर आसा. देवाचें उतर कितें म्हणटा? गायांनी आमी बरी जाली. ओके. आतां तुका रिपोर्ट दिला, तूं काडटाय आनी त्या परिस्थितीचेरूच चिंतना घडयताय. चिंतना घडयताय. दोतोरान अहें सांगलां, अमके दीस काडटलो, कांय बरें पडना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा?
बरो जालो म्हणटा, पूण त्या टायमार आमी तेजेर नियाळ करता, ते परिस्थितीन आमी संतोष भरीत आसता ना. आमकां जायना संतोष भरीत आसूंक. कित्याक जें कितें दोतोरान सांगलां तें आतां आमी सारकें हिंगासर फिक्स केलां, फिक्स जाल्लें आहा, स्टोर जालें, देवाचें उतर आहा. पूण ते देवाच्या उतराक आमी अलाव करिना, आमीच अलाव करिना. कित्याक आमी ते दोतोरान सांगलां तें सत म्हणून मानून घेतलां. पूण त्या स्वता बरोच खंयचें सत व्हडलें, तें सत न्हू, तें फॅक्ट, तो फॅक्ट. पूण देवाचें उतर आहा तें सत. पूण त्या वक्तार आमकां अशें जाता की आमी दोतोराचोच रिपोर्ट, जो फॅक्ट आहा, जें खरेंपण आहा, खरो रिपोर्ट, तो रॉंग रिपोर्ट न्हू, खरो रिपोर्ट. पूण तो रिपोर्ट जो आहा तो चेंज जाता. चेंज जाता की जायना? जाता. पूण देवाचें उतर चेंज जायना. आतां एग्जाम्पल कित्याक घेता, कित्याक फुडें आमी शिकपाची आहा कशे भाशेन आमी संतोष भरीत आसपाक जाय सगळ्या परिस्थितीन. इन वेरियस ट्रायल्स म्हणटा, आमकां ट्रायल्स येना, येता की येना? पूण जेन्ना आमी उतरान आहा तेन्ना ट्रायल्स येवच्यो ना म्हणटा, येतल्योच. पूण आमी कशे भाशेन त्या ट्रायल्सा वयर जैत व्हरपाक जाय, आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. प्रेज गॉड. आमी संतोष भरीत आसता, आसूंक जाय. पूण आमी कित्याक आसना? कित्याक आमी आमचें आतां दान मन सगळें दोतोरान कितें सांगलां तेजेर दवरलां. आनी आतां आमी चिंतूंक लागले, आमी मायंड आमचो आतां बिजी दवरला तेजेर चिंतना घडोवपाक. पूण देवाचें उतर जेन्ना आमी घेता, दोतोराचो रिपोर्ट आमी सायडीक दवरता, तें खरेंपण जें कितें आहा तें आमी सायडीक दवरता, आनी ह्या स्वताचेर आमी उबी रावता की जेजून आपल्या कुडीन आमच्या पातकांचो भार उबारून घेतलो, पातकाक पाट केली. कित्याक देवाक आमी मानवनासली, देवाक आमी मानवनासली. त्या पातका सोयंबाक लागून देवाक आमी मानवनासली. तेका लागून देवान आपल्या पुताक धाडलो. कोहो धाडलो? संवसारान मनीस जावन धाडलो. कित्याक ह्या संवसाराचेर कोणाक अधिकार दिला? मनशांक दिला. खबर आहा ब्रदरी? खबर आहा कोणाक दिला अधिकार? मनशांक दिला. पूण आमी तो अधिकार घेता? आमी अधिकार मनशांक दिला. आतां तुका एक सपोज कोणें गिफ्ट दिला तुज्या बर्थडेक, तूं तो उखडिनाय, तुका खबर आसतली भितर कितें आहा तें ना. तेका लागून हें जें आमकां गिफ्ट देवान दिला, हें दोनीपण चलोवपाचें, तें आमी आतां मानून घेवपाक जाय. कित्याक आमीच तें दोनीपण चलोवंक जाय संवसारान. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा स्वर्ग आहा तो देवाचो, आनी संवसार तेणें मनशाच्या भुरग्यांक दिला. आमी सगळीं मनशाची भुरगीं न्हू. सो आमकां दिला जाल्यार आतां देव दोनीपण चलयतलो? आमी चलोवंक जाय. आमी तें चलयना म्हणून आमी संतोष भरीत ना. आमकां जेन्ना परिस्थिती येता, जेन्ना कितें आमकां एक न्यूज येता, एक प्रॉब्लम येता, एक दुयेंस येता, एक दोतोराचो रिपोर्टूच येता, तेन्ना आमी इतली घुस्पोन रावता तेजेर चिंतना घडोवपाक. पूण जरी तर आमी मानून घेतला की आतां ही जी प्रितूम आहा ते प्रितुमेचेर मनशांक दिला अधिकार, आनी तो अधिकार आमी घेवंक सुरवात करता, तेन्ना आमच्या जिवितान आमी संतोष भरीत आसतलीं. संतोष भरीत आसतलीं. आतां संतोष म्हटल्यार कितें? आमी सुरवातेकूच जाणा एंड रिजल्ट कितें पळय तो. म्हणल्यार ही बासावणी आहा, आनी ते बासावणेचेर आमी थीर रावता, आनी आमकां खबर, आमकां दिसती पडना कितें घडटा तें आमकां दिसती पडना. पूण आमी थीर रावता त्या बासावणेचेर की तें घडलें म्हणून. तेका म्हणटा जॉय, नोईंग द एंड रिजल्ट एट द बिगिनींग. म्हणल्यार सुरवातेकूच आमी जाणा, अजुनी एंड येवंक ना तेजें, पूण आमकां सुरवातेकूच खबर आहा ती बासावणेन आमकां सगळें बरेपण आहा. आनी वी नो द एंड रिजल्ट. वी नो जॉय इज दॅट. जॉय म्हणल्यार संतोष. सो आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. आमी आसता काय संतोष भरीत? एक म्हणल्यार आमी आसचिना, कित्याक देवाच्या उतराची तर आमकां जाणवायना, जाल्यार आमकां खबर आसचिना. पूण आमकां खबर आसोनूय जायते फावटी आमी उतरान आहा, आमी देवाचें उतर शिकता, आमी भितराक वयता, पूण तरी पूण आमी कितें करता? जें कितें येता, परिस्थिती येता आमच्या जिवितान, तेजेरूच आमी आमचें दानमन दवरलां. हें दानमन आमी जें परिस्थितीचेर दवरता तें आतां आमी सोडून दिवंक जाय, आनी आमी तें दानमन आमच्या देवाच्या बासावणेचेर दिवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
तेका लागून आमी संतोष भरीत आहा ती आमकां आमी अणभवना हो संतोष जो हा ही जॉय जी हा तितून आमी अजून पासून आमी अणभवंक ना. प्रेज गॉड. कित्याक अणभवंक ना? कित्याक आमकां अजून पासून आमकां एक संवय जाल्ली हा जे कितें आमी आयकता, जे आमकां कितें कुडीन भोगता तेजेरूच आमचें दानमन आसा. जे भशेन जेजूचें उतर म्हणटा 1 Peter 2:24, जेजून सगळे आपले आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो, पातकाक पाठ केली, कित्याक तेणे पातकांतले आमकां तेणे सोडयली आनी आमकां एक नितिवंतपणाचें जिवीत दिलां. नितिवंतपण म्हटल्यार कितें? रायचियसनेस. ते रायचियसनेस आमकां फावो आसलें ना, पूण देवान आमकां नितिवंत केल्या. कशी केल्या? आपल्या पुता उद्देशी. आपल्या पुता उद्देशी तेणे आमकां नितिवंत केल्या. प्रेज गॉड. सो आतां आमी जाणा की देवाची बसावणी हा आनी दोतोराचो रिपोर्टूय हा. पूण चडशे टायम आमी कितें उलयता? आमी फकत उलयता आमकां कितें दिश्टी पडटा, कितें भोगता तें सगळें आमी उलयता. पूण हिंगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेम्स 1:2 कितें म्हणटा पळोवया. कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय म्हणल्यार कितें? तुमी फकत संतोषूच कन्सिडर करात, मानून घेयात. ते कसलेंय सिच्युएशन जावं, ती कसलीय परिस्थिती जावं, दोतोराचो कसलोय रिपोर्ट जावं, आमी फकत न्हू आमी चित्ता न्हू आनी तें वाडयता. आमीच तेका संदी दिता ती चिंतना जी हा ती वाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हिंगासर कितें म्हणटा? कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. जॉय मीन्स वॉट? खुशालकाय न्हू. जॉय इज संतोष. नोईंग द एंड रिजल्ट एट द बिगिनिंग. नोईंग द एंड रिजल्ट एट द बिगिनिंग. सो देवाची खोशी कितें हिंगासर? आमी संतोष भरीत आसपाक. आसता काय आमी संतोष भरीत? आमी हेजे फुडें आतां आसतली? आसोंक जाय. पूण आमी कसलेंय सिच्युएशन येवंक, कसलोय न्यूज येवंक, कसलीय परिस्थिती येवंक आमी कितें जाता? चिंतनांनी बुडटा. ही चिंतना देवा कडसून येता? कोणा कडसून येता? सैताना कडसून येता. ही पयली आमकां खबर आसपाक जाय की ही जी चिंतना हा, जी वरी हा, ती जावन आसा सैतानाची, ती डेमॉनिक. ते जावन आसा एक पातक. वरी करप म्हणल्यार एक पातक. खबर आहा तुमकां? डू यू नो दिस? वरी इज अ सिन. म्हणल्यार आमी कितें करता? जेजून जे आमकां पातकांतले सगळे सोडयल्या ते आमी आमचे तकलेर घेता आनी आमी काम ना गरज आमी चिंतनांनी घुस्पता. ह्या आतां वरी म्हटल्यार एक पातक, एक डेमॉनिक स्पिरीट म्हणटा तेका. आत्मो तो, मेळो आत्मो. जी चिंतना येता आमकां, वरी येता, ते जावन आसा एक डेमॉनिक स्पिरीट. तुमकां जाय तो स्पिरीट घेवन तुमी रावल्ली? मागीर कित्याक चिंतना काडटात? कित्याक चिंतनांनी घुस्पता? कित्याक टेन्शन जाता आमकां? आमकां खबर ना पळय ती वरी जावन आसा डेमॉनिक स्पिरीट. जेन्ना तो स्पिरीट आमचेर अधिकार घेवंक लागता आनी आमी तेका अलाव करता, आमी तितूनूच घुस्पता. आनी हेजो एंड रिजल्ट कितें? मागीर चिंतनांनी घुस्पोन मागीर आमी डिप्रेशनान वयता. मागीर तेका वखद ना. फकत देवाच्याच उतराक पदवी हा ह्या डिप्रेशनांतली भायर काडपाक आमकां. आनी कितेंच ना, तेका वखद ना. मनाची शांतीची वखद ना. फकत ह्या देवाच्या उतराक पदवी आसा. तेका लागून आमी जाता तितलें देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. देवाच्या उतराचेर चिंतना घडोवपाक जाय. पूण आमचो फ्री टायम आसता तेन्ना रांदतना बी आमी कितें करता? कोणें कितें म्हटलां म्हाका ती चिंतना घडयता. मनशाचेर आमी रागार जाता. पयले सुवातेर ह्या मनशाक सैतान उजार कोत्ता. तो मनीस तुज्या आड येयना, पूण तो एक आत्मो जो सैतान त्या मनशाच्या रुपान येता. जेन्ना आदाम आनी एव गार्डनान आसली तेन्ना कोण येयलो नाडूंक? सोरोप येयलो. तो सोरोप सर्पाच्या रुपान येयलो न्हू सैतान. तेच भशेन आमच्या जिवितान जेन्ना कोण आमच्या आड येता, आमचे गजाली कोत्ता, आमचे बद्दल वायट उलयता, तेन्ना तो मनीस उलयना हें आमी सजमोन घेवपाक जाय. हें तर आमी सजमोलें न्हू, आमच्या जिवितान आमी एकामेकाचो मोगूत कोत्तेले.
आमकां सोयतानी चिंतना घालता, आमकां सोयतान दाखयता ह्या मनशान तुका हें केल्लें, अमक्या दिसा केल्लें, इतलीं वर्सां जालीं, तूं कित्याक ताका बक्षिताय? ताका नाका हो मोग जो देवान आमच्या काळजान ओतयल्लो आहा, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिलेलो. त्या मोगान त्या संबंधान आमी रावल्लीं. सोयतानाचें काम कितें? तो कित्याक येयला? चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. तेजें एकूच काम आहा, चोरपाक. कितें चोरूंक सोदता तो? हें उतर, देवाचें उतर. ही जी देवाच्या उतराची बी आमच्या काळजान पडटा, ती बी तो चोरून व्हरोंक येता. तो चोरता, मारता आनी इबाड करता. पूण जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक, इन अबांडन्स. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आमी तें मानून घेता. जेजू क्रिस्त तर येयला जाल्यार आमी सोयतानाच्या हातान आमी कित्याक आमची जी चिंतना येता ती चिंतनाक आतां आमी धांवडोंक जाय. आमी खंय धांवडायतलीं? कशे भशेन आमकां धांवडांक जाता? हें देवाचें उतर पयलें सोत मानून, हें देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून. प्रेज गॉड. तेन्नाच आमी ह्या सोयतान फिजिकली येता. आतां आमी एकामेकाक दिश्टी पडटा, आमी मनशां एकामेकाक दिश्टी पडटा, तो हो सोयतान येता? पळयला तुमी? पूण आमकां कितें शिकयता? ह्या सैतानाक 2 हॉर्न्स आहा, शेपडी आहा आनी तो तेजे दांत भायर आहा. तो हें कांयच ना. तो येता आत्म्यान. प्रेज गॉड. तो येता आत्म्यान. आत्म्यान म्हणल्यार को आमच्या चिंतनांनी येता. आमकां तो टेम्पटेशन हाडटा. आमकां सगळी तो टेम्पटेशनाक कितें म्हणटा कोंकणीन? तायण्यो हाडटा, तायण्यो. सैतानाचें काम तें तायण्यो हाडपाचें. जर तर आमी आतां एक निचेव केला देवाच्या उतरान रावपाक, तो येता न्हू आमकां मनान त्रास करूंक. आतां तूं तर ताका येवकार दिताय, तूं तर ताका वेलकम करताय. आतां ह्या ब्रदर झेवियराचे हिंगर मिटींग आहा, ओके? हें दार तर बंद आसलें, तुमकां एंट्री आसली भितर, पूण तेणें दार उक्तें दवरलां, वेलकम केलां, कोणाकूय एंट्री आहा. पूण आतां जो मनीस भायरसून येवन पळोवन वयता ताका भितर सरपाचें ना. तितून आमी ताका ओडून हाडूंक जाता? ओडून हाडूंक जाता? ना. ताका तर खोशी ना, येयना. तेच भाशेन हो सोयतान फोर्सान येयना, तो बेश्टी ट्राय करता. पूण आमी ताका येवकार दिता. आमी येवकार दिता म्हणून तो भितर सरता. आनी भितर सरता आनी मागीर कितें जाता? आमच्या मनाचो तो अधिकार घेता मागीर आमच्या मनाचेर, कित्याक आमी ताका दिला न्हू. प्रेज गॉड. समजता? समजता तुमकां? प्रेज गॉड. सो हें भोव गरजेचें. जेन्ना आमकां कोण सांगता, कोण म्हाज्या आड उलयला, तुजे गजाली करता, तो मनीस न्हू, तो आत्मो, सैतानाचो आत्मो त्या मनशाक उजार करता. हें तर आमकां खबर, हें तर आमकां कळीत जाता आनी आमी हें तर मानून घेता. तो मनीस न्हू, पूण तो सैतान तांकां उजार करता. जाल्यार आमच्या जिवितान केन्नाच राग म्हणटा तो आसचो ना. आमच्या जिवितान केन्नाच अनफॉरगिवनेस म्हणटा तें आसचें ना. आमी बोगसण्याची मनशां जातलीं. ही तर आमकां सजमणी मेवता जाल्यार. प्रेज गॉड. पूण हें आमकां खबर ना म्हणून आमी मनशाक गुन्यांवकारी करता. मनशाक कसो रचला देवान? आपल्या सारको रचला. आपल्या सारको, आपल्या रुपाचो आनी आपल्या भाशेन रचला म्हणटा. म्हणल्यार कही आत्म्यान, इन हीज इमेज अँड इन हीज लायकनेस. सो देवा भाशेन देवान आमकां रचल्या. रचल्या की ना? मागीर आमचो स्वभाव कसो आसपाक जाय? देव राग धरतालो? देव राग धरता? देव मोगल देव न्हू, देव राग धरिना. सो जरी तर आमकां देवान आपल्या सारकेली रचल्या, आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकेली रचल्या, जाल्यार आमी आमचोय स्वयं देवा भाशेन जावपाक जाय. आमी सगळीं मोगाची जावपाक जाय. आमकां तेणें मोगा खातीर रचल्या. देव म्हणल्यार मोग आनी देवान आमकां रचतना मोगाची रचल्या. पूण जेन्ना आमी हूंय हा, आमच्या फॅमिलीन हा, आमच्या कामार हा, वा आमच्या वावर धंद्यार हा, तेन्ना हो मोग आमी अणभवता काय? Are we experiencing the love of God in our own families, at our workplace? At times, no, because we think that the person is coming against me. This we have to understand. When we get to know that somebody is talking bad about me or somebody is saying something to me, it is not that person, but the evil one is using that person.
If we understand this, there will be love, there will be unity, there won't be any destruction in our family. Our family is going to be a family of love, because God has poured his love into our hearts by the power of the Holy Spirit. देवान मोग आमच्या काळजान वतोयल्लो हा जर आमी कित्याक दिवंक पावना? कित्याक ह्या सैतानान सगळी घुसपागोंदळ केला. सैतानान येवन आमची मनान चिंतना घातल्या, तो मनीस असो, तो मनीस तसो, तेणे अशें तुजें उलयलां, तेणे अहें तुका वायट केलां, आनी हें सगळें जें कितें आमकां नाका, देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, तें आमी गांठीक बांदून दवरलां. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी ह्या सिच्युएशन आमी संतोष बरीत कशी आसतली? जाता संतोष बरीत आसपाक आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कामार, आमच्या वावर धंद्यार, ओ खिंचोरय जावं आमच्या वाड्यान आमी संतोष बरीत आसतली? जरी तर आमकां अही चिंतना आमच्या मनान हा, आनी आमी ते सगळे आतां आमच्या काळजान दवरला. ताका लागून जेन्ना कोणे तुका कितें विचारलें जाल्यार आमच्या तोंडांसून भायर सरता, कित्याक तें आमी आमच्या काळजान दवरला. तेच भाशेन हें उतर, ह्या देवाची उतराची बी आमी आमच्या काळजान वंपाक जाय. कित्याक मागीर आमच्या तोंडांसून कितें भायर सरतलें? देवाचें उतर न्हू. आतां अही परिस्थिती पासून येयली, दोतोरान रिपोर्ट पासून दिला, जाल्यार आमी कितें म्हणटली? देवाच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी कितें म्हणटली? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान आमी थीर रावतली ते बसावणेचेर. दोतोर कितेंय सांगोंक आमी तें मानून घेवची ना, पूण आमी मानून घेतली ही देवाची बसावणी. ही बसावणी पयली सुवातेर आमकां दिसना, आमकां दिसती पडटा देवाचें उतर आमकां दिसती पडटा. ती तर आमी पळयतली जाल्यार आमकां पयले सुवातेर भावार्थ जाय, कित्याक ती बसावणी जावन आसा भावार्थाची. एवरी प्रॉमिस म्हणल्यार भावार्थ जाय आमकां. ती आमच्या जिवितान तर काम करतली जाल्यार वो भावार्थ जाय, आनी वो भावार्थ आमच्या जिवितान कसो येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. सो ह्या देवाच्या उतराची आयकोपाक आमी संवय करपाक जाय. जायते फावटी आमी म्हणटा उतर आयकोता, पूण आमच्या जिवितान कांय बरें जायना. कित्याक जेम्स 1:22 कितें म्हणटा? हें उतर आयकलेंच म्हणून जायना, पूण हें उतर वेव्हारान घालूंक जाय. आमी हें उतराक मानून घेवन हें उतर आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. आतां हो उदाहरण घेतलां तेंच घेवया आमी. अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 हो रिपोर्ट हा आमकां देवा कडसून, दोतोराचो रिपोर्ट हा. आमी कितें मानून घेता? दोतोराचो रिपोर्ट घेता, ओ डॉक्टराचो रिपोर्ट घेता? देवाचो रिपोर्ट घेता, ओ डॉक्टराचो रिपोर्ट घेता? दोतोर. हांव म्हणना दोतोराचो रिपोर्ट रॉंग, ओ दोतोरा कडेन वचोंक जायना. आमी वचोंक जाय. आमकां तर आमची पेकोवणी फकत ह्या उतरांतल्यान जाय जाल्यार ह्या उतराचेर आमचो भावार्थ आसपाक जाय. तितलो आमचो भावार्थ वाडपाक जाय, आनी तो भावार्थ तर वाडटलो जाल्यार ह्या देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन वो भावार्थ वाडटा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सगळ्यांक आमकां एका सासवाची बिये येदो भावार्थ दिला म्हणटा, पूण तो वाडटलो जाल्यार कित्याची गरज? देवाच्या उतराची, न्हय संवसाराच्या उतराची, न्हय दोतोराच्या उतराची. जेन्ना आमी हें उतर घेता, संवसाराचें उतर घेता, जे कितें फॅक्ट आमच्या जिवितान येयला तेजेर आमी नियाळ कोत्ता, जाल्यार मागीर आमकां कितें येतलें? भावार्थ येतलो, भिरांत येतली? भिरांत येतली. कित्याक संवसाराचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भिरांतूय येता. सो दोन भाशेचे हा उतरां, एक भावार्थाचें, एक भिरांतीचें. एक म्हणल्यार काळोखाचें, एक म्हणल्यार उजवाडाचें. आतां तर आमच्या जिवितान आमी उजवाड पळयतली जाल्यार हें उतर जें पवित्र पुस्तकान हा तें आमी सत मानचें पडलें आनी उलोवचें पडलें. जितलें आमी उलयता तितलें आमच्या जिवितान आमी बोलदवणी पळयतली. जर तर आमी आयकत रावली हें उतर आमी उलयना, हें उतर आमी प्रॅक्टिसीन घालिना, कितें फायदो जातलो ह्या उतराचो? आनी मागीर म्हणटा आमी कितें? उतराक हांव वयता, रितराक हांव वयता, म्हज्या जिवितान कांय बोलदवणी ना. पूण ह्या उतराक एक सिस्टम हा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आतां एक उदाहरण घेवया. आमी जेन्ना बँकेन वयता तेन्ना बँकेची एक सिस्टम हा न्हू. लायन आसता, तुवें विड्रॉवल स्लीप बरोवंक जाय, तूं चॅक यूज करता, तुवें चॅक दिवंक जाय. तूं डायरेक्ट गेल्यार पयशे मागले तुका दिता? ना, दिना. पूण तेजी एक सिस्टम हा. आमी एक विड्रॉवल स्लीप बरोवंक जाय, वो हांव एटीएमानसून काडूंक सोदता जाल्यार म्हाका एटीएम यूज करूंक जाता, हांव चॅक यूज करूंक सोदता जाल्यार चॅकाची सिस्टम हा. मागीर ती हांवें दिवंक जाय, मागीर ती तुज्या अकावंटान लॉगीन करतली, तुजो अमावंट पळयतली, मागीरूच तुका ती एक कितें दितली? कॉयन, टोकन. तुज्या अकावंटान तर पयशे ना तुका टोकन दिता? ना.
तेका एक सिस्टम हा. तेच भाशेन या देवाच्या राज्याकूय एक सिस्टम हा. उतर हा, पण त्या उतराक सिस्टम हा. कशे भाशेन आमी ते उतर आयकोंक जाय, कशे भाशेन ते उतरांसून आमकां भावार्थ येता, कशे भाशेन आमी ते उतर सोत मानूंक जाय. प्रेज गॉड. जर तर आमी सोत मानिना हें उतर, जाल्यार आमी उच्चारतली आमच्या तोंडांसून? इजी ना न्हू. प्रेज गॉड. तेका लागून पयलीं आमी हें उतर आयकोंक जाय, हें उतर आमच्या कानार पडोंक जाय. तें उतर कानार पडलेल्या उतरांसून आमच्या जिवितान एक भावार्थ उत्पन्न जाता, भावार्थ वाडोंक लागता. आनी तो भावार्थ चालूच दवरतली जाल्यार देवाचें उतरूच आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. रोमन्स 8:17 म्हणटा, रोमन्स 10:17. रोमन्स 10:17 म्हणटा, फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हळ्यार आमकां भावार्थ येता. वो भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन. पूण जरी तर आमी देवाचें उतर आयकोना आनी आमी संवसाराचें उतर आयकोता जाल्यार कितें येता? भिरांत येता. पूण देवाचें उतर म्हणटा, देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. कसलो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. जरी तर आमी हे आयज सोजमणी घेता की देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हय, पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो, जाल्यार पयले सुवातेर जेन्ना भिरांत आमचे भितर रिगोंक सोदता तेन्ना आमी उच्चारतलीं, आमी म्हणटलीं तोंडांसून, म्हाका देवान आत्मो दिला तो भिरांतीचो न्हू. भिरांतीचो न्हय जाल्यार मागीर आमी कितें पळयतलीं? पदवी पळयतलीं. मागीर ते पदवेनसून मोग आनी मोगानसून आमी शांत मन, एक शांत मन अणभवतलीं. ही शांती आमच्या मनाक आसतली. तेका लागून ह्या उतरांसून शांती, ह्या उतरांसून भावार्थ, ह्या उतरांसून मोग, ह्या उतरांसून सगळें आमकां मेवता. तेका लागून ह्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवपाक जाय. हे उतर तर आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंच बरें आसचें ना. कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत, हें उतर जावन आसा दोनूय वद्दान पाजलोले तालवारी भाशेन. तेका दोनूय वद्दान शार्पनेस आहा. जे कितें सैतानान आमकां गुलाम करून दवरलेली आहा, सैतानान आमच्या मनान ही चिंतना घडोवन दवरलेली आहा, त्या चिंतनांचो तो नाश जातलो जाल्यार ह्या उतराक पदवी आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हिब्रूज 4:12 म्हणटा की हे उतर जावन गॉड्स वर्ड इज अलाइव, इट इज एक्टिव, it is sharper than any two-edged sword, it destroys every yoke of the evil one. जो कितें सैतानान आमकां बांदून दवरल्या, सो कसल्या बांदपासान ती चिंतना घडोवन आमी आमचें मन धान तेजेरूच दवरला आनी आतां आमी सैतानाचे गुलाम जाल्या. सैतान बेश्टो येयल्लो एक उतर घेवन, पूण त्या उतराचेर नियाळ करून 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 आतां आमी व्हडलें एक कट्ट बांदला. आनी ते कट्टो आतां तुटतलो आनी मोडटलो जाल्यार ह्या देवाच्या उतराक गरज. तेका लागून आमी चडूय चिंतना घेवंक जायना. तेका लागून सुरवातेकूच म्हटलां, ही जी वारी येता, ही चिंतना येता, ती सैतानाची. तो एक आत्मो. ते कितें आमच्या जिवितान बरेपण करूंक येयना, पूण हें उतर जेजू क्रिस्त आयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. तेका लागून आमी ह्या उतराचेर ध्यान मन दवरुया. हें उतर सांगता तेंच आमी करुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. Can we go to James 1:2? Thank you Jesus. कोण वाचता? ओके, आम्ही फर्स्ट सुरुवातीक वाजले न्हू. कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. Consider it nothing but joy. Joy is to know the end result at the beginning. म्हणल्यार कितें? ही देवाची बासावणी हा. ते बासावणीन आमकां कितें बरेपण दिसोना, पूण आमी मानून घेता की ही बासावणी हा म्हणून आमच्या जिवितान आमी जाणा एंडाक कितें रिजल्ट आहा पळय तो. सुरवातेकूच जाणा. जेन्ना आमकां हें उतर कोण दिता, हें उतर आमी मानून घेता आनी आमी मानून घेता की हें जें हा संतोष ह्या उतरांतल्यान येता आमकां. तेका लागून हिंगासर म्हणटा, कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स whenever you fall into various trials. म्हणल्यार कितें? जेन्ना आमी दिनस्वार हितून परिस्थितीन पडटा तेन्ना आमी कितें मानून घेवंक जाय?
सिस्टर वाच जेम्स 1:2. माझ्या भाव बहिणांनो, तुमचे हिंसावर कष्ट येता तेन्ना ताका लागून एकदम खुशाल जावन तुमकां बरें करून कारण आसा कित्याक म्हणटा म्हज्या भावा भयणांनो तुमचेर जिनस्वार कोश्ट दोग. आमच्या जिवितांत कितें येता? कोश्ट दोग येना वो येता. कोश्ट दोग येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. म्हटल्यार आमी खुशाल आसपाक जाय, आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. एक्चुअली जॉय म्हटल्यार कोंकणीन उतर संतोष भरीत आसपाक जाय, तें खुशाल म्हटलां. आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. पूण आमचे मनान चिंतनां येतात, ते चिंतनां आमकां संतोष भरीत रावंक दिता ना. पूण आमी तो देवाचें उतर मानून घेतला. आमी देवाचें उतर सांगता ते भाशेन तर आमी आतां देवाच्या उतराचेर थीर रावंक सोदता. जाल्यार जेन्ना आमी थीर रावता तेन्ना आमी हो संतोष जो आहा तो आमी अणभवतली. कित्याक हिंगासर म्हणटा कन्सिडर इट नथींग बट जॉय. आनी जॉय म्हटल्यार कितें? आमी सुरवातेकूच जाणा एंड रिजल्ट कितें पळय तो. म्हळ्यार आमचे कडेन बासावणी आहा, त्या बासावणेंतल्यान आमी आतां आमकां कळीत जाला कितें एंड रिजल्ट आहा पळय तो. आमी सुरवातेकूच मानून घेतला. प्रेज गॉड. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whenever you fall into various trials म्हळ्यार कितें? जायते भाशेच्यो कोश्ट दोग जायते भाशेचे. कसले ते सांगल्या ना? सांगूंक ना. वेरियस म्हटल्यार जायते भाशेचे कोश्ट दोग आमच्या जिवितान येतले. पूण आमी कितें कन्सिडर करूंक जाय? आमी कशी आसपाक जाय? संतोष भरीत आसपाक जाय. संतोष भरीत आसपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर सेकंड वन वाज थर्ड. कित्याक म्हळ्यार असलो भावार्थाची परीक्षा जेचेर तुमकां भावार्थ आलोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसले पिडापीड मध्ये तुमी अदीक थीर आसतल्यात. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणटा? कित्याक म्हटल्यार आतां आमी कित्याक संतोष भरीत आसोंक जाय ते देव आमकां सांगता. कित्याक आसोंक जाय म्हणटा? कित्याक म्हटल्यार असले भावार्थाचे परीक्षेंत, म्हळ्यार ही परीक्षा कित्याक येयल्या? ही परीक्षा? आमचो भावार्थ तयार करपाक. ही परीक्षा तर येयना, भावार्थ तयार जायना. सो ही परीक्षा येता तितले फावटी आतां आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. कित्याक त्या परीक्षेन आमचो भावार्थ तयार जाता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हटल्यार असले भावार्थाचे परीक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसले पिडापीड मध्ये तुमी अदीक थीर आसतल्यात. कितें म्हणटा? आतां भावार्थाचो ती प्रोसेस चालू जाता त्या सिट्युएशनान. पूण जरी तर आमी मानून घेता आमी संतोष भरीत आहा जाल्यार तो भावार्थ तयार जाता. आनी तो भावार्थ आमकां कसले पिडापीड बी येता तितून आमकां तो एक कितें म्हणटा? मध्ये तुमी अदीक थीर आसतल्यात. म्हळ्यार त्या उतराचेर तुमी थीर आसतल्यात. प्रेज गॉड. ओके, इंग्लिशीन वाचता. बी अश्युअर्ड दॅट द टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ थ्रू एक्सपिरियन्स प्रोड्युसेस एंड्युरन्स लीडिंग टू स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी अँड इनर पीस. कितें म्हणटा? बी अश्युअर्ड. दुसरें ट्रान्सलेशन घेता. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance means patience. सोसणीकाय. सो आमी कित्याक संतोष भरीत आसपाक जाय? जे मेरेन आमी संतोष भरीत ना, ती परीक्षा जी येता, भावार्थाची परीक्षा येता, तितून तर आमी संतोष भरीत रावना जाल्यार तो भावार्थ आमचो तयार जायना. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. म्हटल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येता
ती परिस्थिती तर आमी पळयता, त्या परिस्थितीचेर आमी नियाळ करता, जाल्यार आमी त्या भावार्थाक आमी तयार जावपाक आमी दिना. ताका लागून आमी संतोष भरीत आसपाक जाय. Praise God. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance means patience. Patience. Patience म्हणल्यार what is patience? सोशनिकाय. पेशन्साचो मिनिंग कितें खबर आहा? ब्रदरीन उदो म्हटलेलें. Patience, patience. Praise God. कितें म्हणटा पाशियन्स म्हटल्यार कितें तें बरोवन घेवया आमी. To be constantly, consistently having the same attitude irrespective of change of situation, circumstances or people's comments. कितें म्हणटा? To be constantly, consistently. Patience म्हणल्यार कितें? No matter what, you remain the same in any situation of your life. तुझ्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येवं, no matter what, you're deciding for yourself to be consistently and constantly to remain the same. You're not changing according to the situation, but you remain the same. How you know what is joy? To know the end result at the beginning. In the same way, whatever situation comes in your life, you know and know that I'm not going to be shaken with the situation, but I'm going to stand firm on the written word of God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. बरं तुका सजमता? सजमता न्हू? कितें सजमना विचार. बरोवन घे. ओके? आता पेशन्स आमी बरोवन घेवया. To be constantly, consistently, बरयता न्हू? To be constantly, consistently having the same attitude irrespective of change of situations, circumstances or people's comments. Again I'll repeat. Patience is to be constantly consistently having the same attitude irrespective of change of situations, circumstances or people's comments. Circumstances or people's comments. So कितें सजमणी मेवता आमकां सगळ्यांनी बरयला? Praise God. To be constantly, consistently म्हणल्यार आमी तोहीत आसपाक जाय. कितेंय वादळ मोड आमच्या जिवितान येयलें, कितेंय परिस्थिती येयली, आमी त्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. त्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. हॅविंग द सेम एटिट्यूड इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ चेंज ऑफ सिच्युएशन. कसलेंय सिच्युएशन येवं, ते सिच्युएशन चेंज जावं, पूण हे उतर आमच्या जिवितान चेंज जावचें ना. ह्या उतराचेर तर आमी रावता, ह्या उतराचेर आमी थीर रावता. एका म्हणटात पाशियेंस. जायते फावटी आमकां कितें जाय देवा कडसून, आमी रावता रावता पासावणेचेर आनी मागीर जावचे टायम आहा म्हणल्यार आमी वी क्विट. In that we come to know that we were not patient. आमी पाशियेंसान नासली. पूण जेन्ना आमी भावार्थाची गजाल करता, भावार्थ आसा, पूण हो भावार्थ तर काम करतलो जाल्यार पाशियेंसूय जाय. आनी ही जी भावार्थाची परिस्थिती आमच्या जिवितान येता, त्या टायमार हे पेशन्स तयार जाता.
हिंगर वाचला न्हू आमी. बिकॉज यू नो दॅट द टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ प्रोड्युसीस पर्सिव्हरन्स. म्हणल्यार कितें तयार करता जेन्ना ती परिस्थिती येता, भावार्थाची परिस्थिती येता, टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ प्रोड्युसीस पर्सिव्हरन्स. म्हणल्यार जेन्ना ती परिस्थिती येता ते परिस्थितीन कितें तयार जाता? पाशियेंस तयार जाता. जी भावार्थाची परिस्थिती येता, आतां आमचेर धरलेले आमी भावार्थान थीर रावता उतराचेर, देव आमकां फोर्स करता रावंकूच जाय म्हणटा? ना. इट इज आवर फ्री विल. If we decide for ourselves what God's word is saying to us, if we would like to stand firm on that written word of God in any situation of our life, in that faith journey, in that faith situation, that patience is getting ready. एक पाशियेंस तयार जाता. प्रेज गॉड. ती भावार्थाची जी टेस्टिंग येता भावार्थाक लागून आमकां. आता कितें आमच्या जिवितान परिस्थिती येता, कितें गरजेचें? भावार्थ. पूण त्या टेस्टिंगान, त्या भावार्थान एक तयार जाता म्हणटा. कितें तयार जाता? पाशियेंस. सो भावार्थ आहल्यारूच जायना, पाशियेंसूय जाय. हिंगासून आमकां कळीत जाता भावार्थ आहल्यारूच जायना, पाशियेंसूय जाय. आनी हे पाशियेंस तर आमी अणभवतली जाल्यार ती परिस्थिती पळयची येयल्या, भावार्थाची परिस्थिती टेस्टिंग आमच्या जिवितान येयला, ते टेस्टिंगान आमी थीर रावपाक जाय. जेन्ना आमी उतराचेर थीर रावता तेन्ना हे पाशियेंस तयार जाता. प्रेज गॉड. समजता? समजता तुमकां? प्रेज गॉड. बिकॉज यू नो दॅट द टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ प्रोड्युसीस पर्सिव्हरन्स. सिस्टर, डिड यू रीड दिस इन कोंकणी? थर्ड वन? या. म्हणल्यार असल्या भावार्थाची परीक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हांगाना जायत जाल्यार भावार्था पासो कसलीय पिडापिडे मध्ये तुमी अदीक तीर आसतले. कसली पिडापीड येयली पासून जाल्यार आमी तर देवाच्या उतराचेर थीर रावली जाल्यार कितें जातलें? Yeah, there it says pidapid. Here it is says the testing of your faith. Pidapid means actually it is troubles. Troubles. Pida is sickness. Pidapid means it is all troubles, tribulations, whatever is coming in your life. Praise God. Thank you, Jesus. Because you know that the testing of your faith produces patience. सो जोरी तर ती भावार्थाचे जे टेस्टिंग येता आमकां तितून तर पाशियेंस तयार जाता जाल्यार आमी कितली संतोश भरीत आसूंक जाय. वो संतोश भरीत तर आमी आसली जाल्यार ती भावार्थाची जी टेस्टिंग येता आमकां त्या भावार्थाच्या टेस्टिंगान आमी देवाच्या उतराचेर थीर रावली जाल्यार ते पाशियेंस तयार जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. एंड फोर्थ वन सेज, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Let perseverance म्हणल्यार कितें? या जे पाशियेंस आहा ते let perseverance finish its work. म्हणल्यार when that patience is getting ready, let that patience do the job. If we are impatient, then are we going to see results? If we are impatient? No. That's why we have faith. But when the testing of our faith comes, we have to count it all joy. Because that when we are at joy, that patience is getting ready. And when we remain in that patience, here it says, let perseverance finish its work so that you may be mature. When we remain in that patience, what happens? Maturity. We mature in the word. Praise God. Understanding? आमची एक वाढ जाता. We mature. आता तो देवाच्या उतराचेर आमी थीर रावना. आमी ह्या पाशियेंसाक एक चान्स दिना आमी वाडपाक. जाल्यार आमी वाडटली? ना. सो ह्या पाशियेंसाक पदवी आहा आमकां एक देवाच्या उतरान वाड जावपाक, आमची एक मॅच्युरिटी जावपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. So that you may be mature and complete.
when we see the growth म्हटल्यार आमी जर मॅच्युरिटी पळयता आमची जाल्यार ती कंप्लीट आसतली केन्ना जेन्ना आमी त्या पाशियेंसान रावता पळय तेन्ना ते पाशियेंस पळय तयार जाला ते पाशियेंस कशें तयार जाता संतोष भरीत जावन संतोष भरीत तर आमी ना ती जी भावार्थाची आमकां टेस्टिंग येता तेन्ना आमी संतोष भरीत ना जाल्यार ते पाशियेंस तयार जायना पूण जेन्ना आमी संतोष भरीत आहा तेन्ना कितें जाता ते पाशियेंस तयार जाता जरी फावटी आमी म्हणटा न्हू म्हाका वाज येयला आनी कितले म्हूण हांवें सोंसूंक जाय म्हाका आनी पाशियेंस ना कित्याक ते पाशियेंस ना कित्याक ह्या उतराची आमकां खबर ना हे उतर जेन्ना ट्रायल्स येता जेन्ना वेरियस कायंड्स ऑफ ट्रायल्स कम इन आवर लायफ वी हॅव टू स्टँड फर्म ऑन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड हाऊ वी हॅव टू स्टँड जॉयफुल वी हॅव टू बी जॉय वी हॅव टू काउंट इट ऑल जॉय प्रेज गॉड काउंट म्हणल्यार कितें मेजप एक ते संतोष आहा तो मेजप प्रेज गॉड आता फॉर एक्झाम्पल व्हडली एक्झाम्पल दिस इज वेन यू हॅव टू गिव समबडी मनी तू कोणा कडसून पयशे घेतलेले आनी तुका ते पयशे दिवंक जाय तुवें बँकेनसून पयशे हाडले तू मेजून दिनाय यू डोंट काउंट वी काउंट नो because we know if extra money goes I'm losing but here also we have to count it joy when we count the moment we start counting joy there is something happening in that testing of your faith there is patience that patience is getting ready praise god so तेका लागून गरजेचे आमी संतोष भरीत आसपाक not only in one situation म्हणटा in various trials सगळे वाटेन आमकां येता आमच्या जिवितान जायते कश्ट दोग येता पूण त्या कश्ट दोगान आमी कितें करता आमी संतोष भरीत आसता आर वी काउंटिंग इट ऑल जॉय or are we counting all sadness sorrow suffering we speak we imagine everything we do according to how we feel how is our life going on but the Lord is telling us here to count it all joy. And joy is to know the end result at the beginning. When you know what is joy, you are going to stand firm on the written word of God. You are going to not you are not going to involve yourself in all that troubles, in all those things what are coming in your life, but you are going to count it all joy. Praise God. And there is benefit for us when we count it all joy. What happens? As we count it all joy and when the testing of our faith comes, what happens? The patience is getting ready. And when we remain in that patience, what happens? There is maturity. There is growth in us. If we don't stand in that on that patience, what the patience is ready, there won't be any growth. आमच्या जिविताची वाढ जावची ना पण जे मेरेन आमी ह्या उतराचे थीर रावता जे पाशियेंस जे तयार जाला त्या पाशियेंसाक आतां आमी अलाव करता काम काबार जावपाक तेन्नाच आमची वाड जातली आनी सगळे बरेपणाचें जिवीत जे देवान आमकां दवरलां तें आमी अणभवतली प्रेज गॉड थँक यू जीसस मॅच्युअर एंड कंप्लीट नॉट लॅकिंग एनीथिंग आमच्या जिवितान कितेंच उणेपण आसचें ना पूण हें आतां उणेपण बेश्टेच आसचें ना म्हणूंक जायना आमच्यान तेका स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम आहा जेन्ना जायते भाशेच्यो ट्रायल्स येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय संतोष भरीत जावपाक जाय फकत ब्रदर्स म्हटलां ओ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हटलां फॉर whom God is saying for all of us count it all joy my brothers and sisters म्हणटा in various trials but that is the time we are not counting it joy we are counting all sadness we are counting all suffering is already taken by Jesus on the cross if we really understand this that Jesus has taken everything on the cross our sorrow everything then only we will know that how we can count it all joy praise God thank you Jesus सजमता कोणाक सजमना विचारत तेका लागून देव आमकां म्हणटा तुमी संतोष भरीत जायात संतोष भरीत जायात म्हणटा आता संतोष भरीत जा म्हणटा पण सिच्युएशन अहें आहा हेंकां आता आमी त्या सिच्युएशनान कितें म्हणटली देवाक कितें खबर म्हाज्या जिवितान कितें जाता पळय तें
तेजे उतर म्हणटा संतोष बरीच जा. तेणे तर तुका रोचला, आपल्या सारकेलो रोचला, आपल्या रुपाचो रोचला जाल्यार तो बरे भाशेन जाणा इन्स्ट्रक्शन्स दिवंक आमकां. पूण आतां आमचेर दवरलेले आमी ते इन्स्ट्रक्शन मानून घेता वा आमच्या मनान कितें आमकां येता तेच आमी करता, आमचेर आमी पाती येता. प्रेज गॉड. We should not depend on our ability. We have to depend on God's ability. What we cannot do, God can do it. That's why we fail in our life. That's why we cannot stand firm on the written word of God. Because there are a lot of things in our mind that comes again and again. Praise God. Thank you, Jesus. But God knows the best plan for our life. देवा खबर हा आपलो प्लान आमच्या जिवितान. पण तो प्लान आमकां कहो कळटा, कहो कळीत जाता तेच्या उतरांतल्यान. जरी तर आमी ह्या उतराक टायम काडटा, जरी तर आमी हें उतर सांगता ते भाशेन हें उतर आमी वेव्हारान घालता, जाल्यार आमच्या जिवितान केदेय व्हडले मोड वार कितें म्हणटा ते ट्रबल्स, कसलेय भाशेचे मोड येवंक आमच्या जिवितान आमी आळची दवरची ना. आमी फकत त्या उतराचेर रावतली. जे कितें आतां भावार्थाचे टेस्टिंग आमकां येयला, भावार्थ टेस्ट करून ती परिस्थिती येयल्या, त्या परिस्थितीन पाशियेंस तयार जाता. आणि जेन्ना आमी त्या पाशियेंसाचेर रावता, आमी त्या पाशियेंसाक काम करूंक आमी अलाव करता आणि तें जें काम जाता तें काम जाताच आमची एक वाड जाता आणि बरे भाशेची वाड जाता. कंप्लीट म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? Okay, let us take one more example. When we put fixed deposit in the bank, there is some term, no? You have to keep it like that only 2 years, 3 years. While you are putting it, the bank people ask you for how long you want, for 2 years, 3 years. You decide for yourself and you tell 3 years. आता 1.5 वर्षूच जाला. तुका पैशांची गरज आहा. तुका बँकेन गेल्यार तुका जो कितें तेंच्यांनी सांगलेलें कहें कितें जातलें, तुका इंट्रस्ट अमको मेवतलो 3 वर्सां, तूं आतां 1.5 वर्सान मोडूंक सोदताय. तूं मॅच्युरिटी पयलें मोडटाय. तुका कितें फायदो जाता? ना. तुवें बोललेलेच पयशे तुका परतून मेवता. पूण जरी तर पाशियेंसान तूं 3 वर्सां रावताय जाल्यार कितें जाता? तुका विथ इंट्रस्ट जी पॉलिसी आमकां तेणी ती एक्सप्लेन केली त्या पॉलिसी प्रमाणे आमकां इनकम मेवतलो. जो कितें आमी पयशे घातलेले ते पयशे आतां मातशे वाडोवन चोडोन तेंच्या पॉलिसी प्रमाणे आमकां मेवतले. पूण जरी तर आमी 3 वर्सां रावना, पाशियेंस ना म्हटल्यार कितें आमकां एक गरज पडटा, आमी ते आतां मोडूंक सोदता, जाल्यार आमकां कितें जातलें? आमकां कितें फायदो आहा तितून? आमी बोललेलेच पयशे आमकां मेवल्ल्या भाशेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? सजमता न्हू? घातल्या तुमी फिक्स्ड डिपॉझिट घातल्या? थोड्यांक खबर आहा आतां पोस्टान बरो इंट्रस्ट मेवता, आतां पोस्टान घालता. आतां हो फिक्स्ड डिपॉझिट सगळ्या बँकेन आहात न्हू. तो फिक्स्ड डिपॉझिट आमी घालता, पूण आतां आमकां गरज तर पडली ती आमी काडूंक सोदता. एका वर्सानूच धरया, एका वर्सानूच आमी काडूंक सोदता, जाल्यार ते पयशे बोलल्या तितलेच आमकां मेवतले, विथ इंट्रस्ट मेवतले? ना. कित्याक ती मॅच्युरिटी जायना न्हू. आमकां आतां पाशियेंस ना ती मॅच्युरिटी जावसर रावपाक. Just because you're talking about Yeah. fixed cost. Yeah. Even if you know that majority, if you withdraw it, at that point of time, whatever interest is there, on the interest amount, they will, whatever penalty they have on this and that, they will. Yeah, that they are going to give. But what the policy they had explained, that you won't get the total benefit. Total amount you will No. not get, but your principal amount Yeah. as well as the interest. For that 1 year, you will going to get. Yeah, for that period you are going to get, but you are not enjoying the benefit, right? Because you are breaking it before maturity. In the same way, we are taking this example just to know, just to, yeah. Somebody is actually thinking about it. This what happens if this particular platform for actually you are educating somewhere. Yeah. Yeah. Just for information. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ती मॅच्युरिटी पळय मोडटा, आमी ती एका वर्सा पयलीं मोडली जाल्यार आमकां तो जी कितें पॉलिसी आमकां दिल्ली कोत्ताना आमकां कितें सांगलेलें तो आमकां बेनिफीट मेवचो ना. वी वील गेट इंट्रस्ट, बट फॉर दॅट पिरियड ऑफ टायम हाऊ मच यू हॅव पेड. Praise God. Thank you, Jesus. So in the same way, when we don't remain in patience
आमी ह्या देवाच्या उतरान जी भावार्थाचे आमचे टेस्टिंग जाता तेन्ना ते पाशियेंस तयार जाता, दॅट पेशन्स इज गेटिंग रेडी. नाव वी हॅव टू रिमेन इन दॅट पेशन्स. When we remain in that patience, there is a maturity. That maturity is complete. If we don't remain in that patience, there is no maturity. There is no growth for us. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Complete, not lacking anything. So when we remain in patience, आमकां कितें जातलें? आमी ग्रोथ जातली, कंप्लीट ग्रोथ जातली आनी आमकां कितेंच उणें आसचें ना. We will not lack anything. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister, can you read in Konkani? Fourth one. कितें म्हणटा? असले थीरपण तुमी सगळेच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावं पावतल्यात, कसलोच सोगून तुमकां उणो आसचो ना. कसलोच सोगून आमकां उणो आसचो ना म्हणटा. तेच हिंगर म्हणटा न्हू, नॉट लॅकिंग एनीथिंग. वी वोंट हॅव एनी लॅक. When we won't have any lack, when we allow the patience, when we remain in that patience, when that patience let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete and not lacking anything. When we remain in that patience, what happens? There is a growth for us which is complete, and there won't be any lack, because we are standing firm on the written word of God, and that patience is helping to remain. If patience was not there, can we remain? No. That's what we are learning here. Praise God. Thank you, Jesus. Then fifth one, it says, if any one of you lacks wisdom. आता wisdom म्हटल्यार कितें? जाणवाय. Okay, that also I will give you all, because this helps us. Wisdom. Anybody knows what is wisdom? Wisdom means आम्ही म्हणटली जाणवाय, पण ताका हे हा न्हू, डेफिनेशन हा. It says, when I don't know what to do at the time, God gives me a revelation and understanding by which my problem gets sorted out. It's called wisdom. So what is wisdom? When I don't know what to do, आमकां जेन्ना खबर ना आमी कितें करूंक जाय, तेन्ना कितें गरजेचें? आमी ही विजडम मागोंक देवा कडेन. आनी विजडम म्हटल्यार कितें? when I don't know what to do, at that time God gives me a revelation, understanding by which my problem gets sorted out, is called wisdom. So God gives me what? What is wisdom? God gives me a revelation or understanding. Revelation and understanding, that is called wisdom. So जाणवाय म्हणतात तेका, कोंकणी भाशेन आमी जाणवाय म्हणटा. So ही जाणवाय हिंगासर कितें म्हणटा? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives graciously to all without finding fault, and it will be given to you. If any one of you lacks wisdom, आमी लॅक जाता विजडमीन, पण आमी मागतना केन्ना तरी विजडम मागता. आर वी आस्किंग फॉर विजडम, और आर वी आस्किंग फॉर आवर नीड्स? करेक्ट न्हू? आमकां कितें जाय पळय तें आमकां एक सोयी जाला देवा कडेन मागोंक. एक्चुअली आमी मागोंक जाय. In the new covenant we have to ask. Already given, we are already blessed. That's why here the written word of God says, if any of you lacks wisdom, you should ask God. जोरी तर तुमकां कोणाक दिसता जाणवाय ना कशी जाता, जाल्यार कोणाक विचारूंक जाय? देवाक. कित्याक देवाक विचारूंक जाय? देव दिता. कशी दिता? उदारपणी दिता. He gives it graciously to all without finding fault. देव आमचे कित्याक अकाउंटात धरिना. आमी अशी आसली, आमी तशी आसली, आमी अशें केला, तशें केला. देव ते आमकां कित्याक
फॉल्ट फाइंड करिना पूण देव एक ही गिव्स इट आउट ऑफ जनरॉसिटी ही गिव्स इट कोंकणी उतर म्हणटा उदारपणी तो दिता पूण केन्ना दितलो जेन्ना आमी आस्क बट वॉट आर वी आस्किंग We are asking for our finances, we are asking for our needs, we are asking for a good job, we are asking for everything. But we are not asking for wisdom, which is important. When we don't know what to say, the Lord helps us with His revelation, with His understanding. That helps us when we don't know what to say. Wisdom is that, no? Anybody wants to write it down? Then I will go slow. Anybody wants to take it down? Yeah. Praise God. Thank you, Jesus. When I don't know what to do, wisdom is when I don't know what to do, wisdom is when I don't know what to do, at that time, when I don't know what to do, at that time, God gives me, when I don't know what to do, at that time, God gives me, at that time, God gives me a revelation and understanding. God gives me a revelation and understanding by which God gives me a revelation and understanding by which my problem gets sorted out, by which my problem gets sorted out. It's called wisdom. जाणवाय म्हटल्यार कितें when we don't know what to do, at that time God gives me a revelation and understanding. म्हटल्यार कितें practical working knowledge. Understanding, how we say understanding in English is to understand, but the meaning according to the spiritual life, understanding is to have practical working knowledge. See, if we don't have practical working knowledge, we cannot understand things. For example, when someone goes to a garage to learn the mechanical line, if that person does not take any tools in his hands, if he does not practice how he can repair a bike, will he get that knowledge? It is by practice. So understanding is practical working knowledge. Praise God. Thank you, Jesus. So Azmale, what is wisdom? Everybody knows what is wisdom. When we don't know what to say, God gives us the revelation and understanding to sort out our problems. That is called wisdom. But now this wisdom is there. We don't have wisdom. At times in some situations, amka zanwai na, we don't know what to do. We ask the Lord. Because here it says, if any of you lacks wisdom, you should ask God. But where we are going to ask? Our neighbors? Correct, no? We ask, no, our friends. We ask somebody who can help us out. But who gives us wisdom? God. The ones whom we are going to is not giving us the godly wisdom. It is giving us the worldly wisdom. Praise God. But if we want the spiritual wisdom, we have to ask God, and God gives it. How He gives it? He gives it generously to all without finding fault, and it will be given to you. So He gives it to everyone. But the one who wants wisdom have to ask God. ज्या कोणाक जाणवाय जाय तेणे देवाक इचारूंक जाय. इचारल्या बरोबर देव दिना. जाणवाय आमकां तर जाय जाल्यार आमी देवाक इचारूंक जाय. पूण आमी देवाक इचारता? Do we ask God? We ask our friends who's close to us. We ask somebody in our family who's close to us. We take wisdom from that. But that wisdom is not going to helping. It is not of any help. But the wisdom what God is talking about is coming from the word of God. It is the revelation and understanding. Praise God. And that is going to help us to sort our problems.
We don't know in that problem what to say. But God gives us what He gives us. He gives us His. He gives us the revelation and understanding. In that revelation, in that understanding, our problem is solved. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So now, sister, you reading Konkani? देव पिता जाणवाय तुमच्या मधल्यात कोणाची ना जाल्यार ताणें ती देवालाही मागची तो ती ताका दितलो कित्याक तो सगळ्या उदारपणाक बरे खुशेन दिता कोई दिता तो खोशेन दिता आणि उदारपणे दिता. He gives it generously. तो अमकेच दिता म्हणना, ओ तुवें अमकें काम केलां म्हणून तुका इतकेच दितालो म्हणना, तो उदारपणे दिता. पूण केन्ना दिता? जेन्ना आमी ती मागता तेच्या कडेन. ताका लागून किंग सोलोमन, when he wanted wisdom, he asked for wisdom. And he was also given wisdom. In the same way, we are also, God is telling us, if anyone is lacking wisdom, ask. Until and unless we don't ask wisdom, we don't get it. Praise God. Thank you, Jesus. But when you ask, you must believe. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So कितें म्हणटा, आमी जेन्ना जाणवा विचारता तेन्ना आमी सोत मानूंक जाय. But when you ask, you must believe and not doubt. सोत मानूंक जाय आनी दुबाव दवरूंक जायना म्हणटा. दुबाव धरून आमच्या जिवितान जेन्ना आमी मागता, देवा कडेन मागणी आमी करता, तेन्ना आमी बिलीव करता, मेवलें म्हणून देवाचें उतर म्हणटा, पूण आमी खऱ्यानीच मानून घेता वो आमी दुबाव धरता. जातलें काय, जावचें ना काय, केन्ना जातलें काय, एका पाशयेसान हा म्हणून येता आमी ना. जोरी तर आमकां दुबाव येता आनी आमी उचामोळायन भोत्ता आनी आमी चिंता आता, जातलें काय, केन्ना जातलें काय, फुडल्या वर्सा जातलें. म्हणजे आमी आजून पासून पाशयेसान ना, आमी देवाच्या उतराचेर थीर रावूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? बट वेन यू आस्क, यू मस्ट बिलीव. आता जेन्ना आमी जाणवाय देवा कडसून मागता, देवाचें उतर म्हणटा, तुमी तर तुमकां तर उणी आहा, तुमकां जाणवाय ना, तुमी मागात. पूण जेन्ना आमी मागता तेन्ना कशी मागूंक जाय, तेकाय आतां हिंगा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम हा. कशी मागोंक जाय? आमी बट वेन यू आस्क, यू मस्ट बिलीव. आमी सोत मानूंक जाय एंड नॉट डाउट. वी शुड, आमी दुबाव धरूंक जायना, बिकॉज द वन हू डाउट्स इज लायक अ वेव. तुम्ही पयला ल्हार पयला दर्याचे कशें आसता, हाय टायडीर पयला जाप करून येता न्हू, जाप करून वयता. प्रेज गॉड. जोरी तर आमी बावाड दवरिना, if we don't believe and if we have doubt, then how we are like a wave which is wave of the sea, blown and tossed by the wind. जो हे वारे येता तो हे ते ल्हार कशें आसता, सारकें घेवन वयता न्हू सगळे. आतां बिचार बी धाकटी भुरगीं नाता तेन्ना पयला तुमी, ते ल्हार तर बरे सारके स्पीडीन येता, ती भुरगीं पडटा गाडये न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. भुरगेपणालो उगडास येयलो न्हू, पण न्हावंक बी वयताली जाल्यार थँक यू जीसस. जाणटी पडटात, कित्याक जाणटी आनीक स्ट्रॉंग आसता न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जोरी तर आमी सोत मानिना आनी आमी दुबाव धरता जाल्यार आमची परिस्थिती तोही त्या ल्हारा भाशेन. तेका लागून आमी दुबाव धरूंक जायना आनी आमी सोत मानूंक जाय. केन्ना आमी पळय जाणवा इचारता तेजे पयलीं आमी कितें आसोंक जाय, आमी सोत मानूंक जाय आनी दुबाव धरूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 7th one कितें म्हणटा सिस्टर? टिल देन यू रीड 6th one. पूण भावार्थान ती मागून जाय, कसलोच दुबाव धरी नासतना दुबाव धरता ती वाऱ्यान हालता चलता कसल्या दोरयांच्या लाडासाठी. दुबाव धरता ती कशी म्हणटा? दोरयाच्या लारा सारखी हालता धलता. सो दुबाव आमी धरूंक जाय वो आमी सोत मानूंक जाय आनी दुबाव धरूंक
जायना. जेन्ना आमी सत मानता तेन्ना दुबाव येवंकूच जायना. तेन्नाच आमकां ती जाणवाय मेवतली. जेन्ना आमी मागोंक फुडें सोदता तेन्ना आमी मागता तेन्ना कितें करूंक जाय? सत मानूंक जाय आमकां ती मेवली म्हणून, आनी दुबाव धरूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. That person should not expect to receive anything from the Lord. जो कोण दुबाव दोत्ता म्हणटा, जे मनीस दुबाव दोत्ता आनी सत मानिना, तेजी परिस्थिती कशी जाता एका लारा भाशेन, आनी त्या मनशाक म्हणटा देवा कडसून कितेंच घेवंक जायना. Praise God. Anything from the Lord. Such person is a double-minded and unstable. Sister, read 7th one. दोषी वस्तू सोळा तरी पावलेल्यांनी सोडून सगळ्या मनशांनी आपण मागता ते सोपेस्परा पोटा आपण घेतो तरी म्हणून चिंतून आवडना. The person should not expect to receive anything from the Lord. Which person the Lord is talking about? The one who does not believe and the one who has doubt. So हे कोण सत मानिना, कोण दुबाव धरता, त्या मनशाक कितेंच बरें पडना देवा कडसून. सो कितें बरें जातलें? जेन्ना आमी सत मानता आनी दुबाव धरिना. Praise God. Such a person is double-minded and unstable in all they do. जो कोण मनीस सत मानिना, जो कोण मनीस दुबाव धरता, त्या मनशाक देवा कडसून कितेंच मेळना, आनी तो मनीस तेजी मनशाची परिस्थिती कशी आसता? डबल माइंडेड, दोन मनाचो मनीस आसता तो. जायते फावटी आमी जाता न्हू दोन मनाची, जातले काय? जावचे ना काय? केन्ना जातले? दोतोरान रिपोर्ट दिला, देवाचो रिपोर्ट आहा, पूण आमी चड टायम कितून रावंक सोदता? दोतोराच्या रिपोर्टान. प्रेज गॉड. म्हणल्यार आमी दोनूय म्हणटा, जालेय म्हणटा, जातलेय म्हणटा. देवाचे उतर म्हणटा तूं बरो जालोय, पूण आमी म्हणटा केन्ना जातले? म्हणल्यार तो मनीस दोन मनाचो. प्रेज गॉड. कोण तो मनीस? जो कोण सत मानिना आनी दुबाव धरता. जो कोण पळय सत मानता आनी दुबाव धरिना, तो दोन मनाचो आसना, एकूच मनाचो आसता. कित्याक तो एकूच मनान देवाचें उतर कितें सांगता तेच मानून घेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता आमी या पेशन्सा बद्दल आमी शिकल्या न्हू, पेशन्स कशें तयार जाता, पेशन्स आमकां कशें हेल्प करता. आनीक एक स्क्रिप्चर आमी घेवया, हिब्रूज 6:13. ती आमकां अब्रामाचे कवतले तो कशे भशेन रावलो पळय तो. हिब्रूज 6:13. तेका लागून आमी पाशियेंसान कशें आसपाक जाय, पाशियेंस आमकां कशें हेल्प करता, तेका लागून आमी संतोश भरीत आसपाक जाय सगळ्या टायमार. तो संतोशानूच मागीर एक पाशियेंस तयार जाता. Somebody is reading? Yeah, read. तेव्हाच अब्राहाम वाखावणी केली तेन्ना ताणें सोपूत घेवन ती वाखावणी केली आनी आपणा म्हूण गोड नांव कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलो. Praise God. कितें म्हणटा? When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. म्हळ्यार देवाक आनी कोणूच नासलो आपल्याकीन व्हडतो. देवूच व्हडलो न्हू. देवान तर आमकां रोचले, आपल्या सारकेली रोचले जाल्यार देव व्हडलो जालो ना. त्या टायमार ताका दिसोंक ना आनीक कोणा वयरसून आपूण प्रॉमिस घेवपाक, पूण तेणें आपल्या वयऱ्यारूच घेतली. आतां कशी घेतली ती पळोवया आमी. Saying, I will surely bless you and give you many descendants. कितें म्हटलें? आपूण तुका saying I will surely bless you. हांव खऱ्यांनीच तुका आशीर्वाद दितलो. You will give you and to give you many descendants. We are all descendants of Abraham, correct? So God had promised him at that time when he did not have even one child. But Abraham was the father of faith. He remained in that promise, and when he remained in that promise, he was in patience. Otherwise it is easy to remain for him for 25 years. No. Praise God. So that's why we have to count it all joy in every situation of our life.
When we count it all joy, that is the time that in that faith testing of our faith, there is preparation of patience, and that patience will help us. Praise God. Sister, read this in Konkani. ताणे अशें म्हणलें, बरेंच हांव तुका शुभाम आशिर्वादान व्हरतलो आनी तुजी संसद इसपा भायर वाडयतलो. इस्पा भायर वाडयतलो. पूण त्या टायमार अब्रामाक हें इजी आहलें सोत मानूंक. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा आमी सोत मानूंक जाय आनी दुबाव धरूंक जायना. तेका इजी नासलें, कित्याक तेका एक पासून पोत नासलो त्या टायमार. पूण देवान तेका सांगलेली बासावणी दिल्ली आनी तेका प्रॉमिस केलो. आनी कोणाचेर तेणें प्रॉमिस केलो? आपल्याचेरूच. कित्याक देवाहून व्हरतो आनी कोणूच ना. पूण जेन्ना आमी मनशां प्रॉमिस करता तेन्ना आमी कोण तरी आपल्याकीन व्हडलो आहा तेजेर प्रॉमिस करता न्हू. सारकें की सारकें न्हू? प्रेज गॉड. ते हा सकल सेइंग आय विल श्युअरली ब्लेस यू एंड गिव यू मेनी डिसेंडंट्स. इस्पो भायर तुका आपूण सोसत दितलो. पूण तेणें एक पासून आपले भुरगे ओन पळोवंक नासले आनी देव तेका सोसतीचें उलयता. पूण तो त्या टायमार कितें मानून घेता की देवान जें कितें सांगलां तेजेर तो थीर रावता, पाशियेंसान रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. And 15, see 15 what it says. Sister, read 15. आनी अब्राहाम स्वस्तिकाय धरून थीर रावलो देखून देवान बातायलेलें तें ताका मेळ्ळें. अब्राहमान कितें पोतून वाच. आनी अब्राहाम स्वस्तिकायेन थीर रावलो देखून देवान बातायलेलें तें ताका मेळ्ळें. ओके. And so after waiting patiently, म्हणजे अब्राम कितून रावलो? पाशियेसान रावलो. तेका लागून अब्रामाक जेन्ना ही बासावणी दिल्ली तेन्ना तेणें पळोवंक ना. आपली बायलेची कूड मेलेली कशी दिसताली ते तेणें मानून घेवंक ना. पूण देव कितें म्हणटा तें तेणें मानून घेतलें. तो संतोष बरीत रावलो आनी ते संतोष बरीत रावन 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 जी बासावणी दिल्ली, जे तेका आतां भावार्थाचें टेस्टिंग येयल्लें, थंय एक पाशियेंस तयार जालें आनी त्या पाशियेंसान तो रावलो. एंड सो आफ्टर वेटिंग पेशंटली अब्राहम रिसीव्ड वॉट वॉज प्रॉमिस्ड. सो तेका कितें प्रॉमिस केलें? तुका तेजे पयलीं कितें वाचलां आमी? तुका तुजी सोसत आसतली म्हणून. पूण तेका एकूय भुरगो नासलो. तो कशे भाशेन ते मानूंक जाता त्या टायमार? ना. पूण तेणें कितें केलें? सोत मानलें आनी दुबाव धरूंक ना. केजेर? देवाचे बासावणीचेर. आनी देवाचे बासावणीचेर तो थीर रावलो. ते बासावणेन ते काम करून घेतलें, कित्याक तितून पाशियेंस तयार जाल्लें. आमकांय ते पाशियेंस जाय. हे देवाची बासावणी तर आमच्या जिवितान आमी घडटा ती पळयतली जाल्यार ह्या पाशियेंसाची गरज, ह्या भावार्थाची गरज. कित्याक भावार्थ म्हटल्यार कितें आमकां दिसती पडना पळय तें. अब्रामाकूय त्या टायमार कांय दिसनासलें, भुरगो दिसनासलेलो. पूण तेणें मानून घेतलें देव कितें सांगता पळय तो. आनी अशें करून 25 वर्सां पाशियेंसान रावलो. आनी त्या 25 वर्सां उपरांत तेका एक पूत जल्मलो. आनी त्या पुता उद्देशी तेजी आमी सगळीं आतां डिसेंडंट्स. आमी तेजी सोसत. पयले हितून देवान सांगलेलें न्हू तेका, तूं खूब सोसत पळयतलो. 14 saying I will surely bless you and give you many descendants. पूण त्या टायमार दिसलें आसतलें अब्रामाक न्हू मॅनी आनी हिंचे एकूय ना. पूण तो थीर रावलो हे बासावणेचेर. तेका लागून जी दुबाव धरतात, सोत मानिनात, ती एका लारा भाशेन, ती दोन मनाची. जेन्ना आमी एका मनान देवाचें उतर कितें सांगता तेजेर थीर रावता तेन्ना आमकां सोंपें जाता. ते पाशियेंस तयार जाला, ते पाशियेंसूच ते घडोवन हाडटा. तेका लागून भावार्थ आनी पाशियेंस गरजेचें. भावार्थ आसलो म्हणून जायना. त्या भावार्था सांगा ती पाशियेंस जाय. पूण तेच पाशियेंस आमकां ना. जायते फावटी आमी म्हणटा कितलो टायम रावो, केन्ना घडटलें. पूण अब्राम कितलो टायम रावलो? 25 वर्सां. 75 एजाची तेका बासावणी दिल्ली आनी 99 एजीचेर तेका घडोवन येयलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. समजता? सो तेका लागून आमी संतोष बरीत आसूंक जाय. आमच्या जिवितान जायते वादळ मोड येतले,
जायत्यो परिस्थिती येतल्यो पूण भावार्थाचे एक टेस्टिंग जाता तेन्नाच तो पाशियेसूय तयार जाता आणि ते पाशियेस आमकां जाय. त्या भावार्थाचे टेस्टिंग येता तेन्ना आमी धीर देवाच्या उतराचेर रावंक जाय, कित्याक हें देवाचें उतरूच जावन आसा भावार्थाचें उतर. प्रेज गॉड. ताका लागून भावार्थ आनी पाशियेंस दोगांय सांगाता वयता. भावार्थूच आसलो आनी हे पाशियेंस ना, आमची मॅच्युरिटी जावचें ना, आमकां कितें देवान संपूर्ण करून दवरलां तें आमी पळोवंक पावची ना. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना जेन्ना आमी पळोवंक पावना तेन्ना कितें जाता, आमकां सगळो लॅक दिसता. पूण जेन्ना आमी मॅच्युरिटीन रावता, कंप्लीट जावसर रावता, देर वोंट बी एनी लॅक म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता सोजमोला इतले बसून. प्रेज गॉड. कोणाक कितें क्वेश्चन्स आहा? कोणाक कितें विचारूंक जाय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी निमाणें मागणें करया. आर्गां तुका बापा, वखाणणी तुका बापा हे शिकोवणे खातीर. जायते एग्जाम्पल तुवें आमकां दिवन आमकां तुवें शिकयलें कशे भाशेन जेन्ना आमकां हें टेस्टिंग येता, भावार्थाचें टेस्टिंग येता, त्या भावार्थाच्या टेस्टिंगान आमी कशे भाशेन संतोश भरीत आसपाक जाय, कित्याक तुजें उतर म्हणटा आमी संतोश भरीत आसोंक जाय. काउंट इट ऑल जॉय इन वेरियस ट्रायल्स. देवाचें उतर म्हणना तूं उतरां नासल्यार तुका ट्रायल्स येच्यो ना, पूण जे ट्रायल्स येता तितून आमी संतोश भरीत आसपाक जाय. आणि त्या संतोष भरीत आमी जेन्ना आसता ती आमकां भावार्थाची जी परीक्षा येता त्या भावार्थाच्या परीक्षेन एक पाशियेंस तयार जाता आणि तेच पाशियेंस आमकां आदार करता त्या देवाच्या उतराचेर थीर रावन. आणि जेन्ना त्या पाशियेंसाचेर आमी पातयेता, त्या पाशियेंसान रावता, तेन्ना आमची एक वाड जाता बरेपणाची आणि आमच्या जिवितांत कितेंच उणेपण आमी पळोवची ना, पूण आमकां संपूर्ण जे देवान आमकां ऑलरेडी बेस्तावान बोल्ला, देवान आमकां आशिर्वादीत केला, ते सगळे बरेपण आमी पळयतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आर्गां तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा हे शिकोवणे खातीर, जे तुवें आमकां सोंपेपणे करून आमकां तुवें शिकयलाय. हे जे आमी आयज कितें शिकला, आमच्या कानार पडला, ते आमी आमच्या काळजान बाळगून दवरूं, तेजे नियाळ करूं, कित्याक तुजें उतर म्हणटा दिस बुक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ बट यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट. आमचो एकूच हुस्को जावपाक जाय ह्या उतराचेर नियाळ करूं. जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना आमचें जिवीत सगळें बरेपणाचें जातलें. आमकां एक बरें सक्सेसफूल जिवीत आमी जियेतली. आमच्या जिवितांत कितें त्रास कश्ट येयले पासून जाल्यार हे उतर आमकां आदार करता. त्या त्रास कश्टांसून भायर सरपाक आमी आर्गां तुका दिता बापा, कित्याक तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी ऑलरेडी बोल्लाय. आर्गां तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah.